कलाकार मनाचो माझो अत्यंत जवळचो मित्र, एक सरदयी, एक कुटुंबवत्सल असो बापूय, एक भगवान रामा प्रमाणे आदर्श असो पती, जेणे आपल्या राजकीय जीवनान त्याच बरोबर कौटुंबिक जीवनान सुद्धा जे जीवन तो आज जगता, एक कुटुंबवत्सल असो पिता म्हणून आपल्या भुरग्यांबद्दलचे जे कर्तव्य आहा ते पार पाडटा, एक प्रामाणीक असो पुत्र तुजी आवयची आजही तो सेवा करता आणि राजकीय जीवना बरोबर एक जे सामाजिक जीवन आहा तेंय कशें जगचें हे तेजे कडल्यान शिकपाचें आमचे अत्यंत बरे अशे संबंद आसात। आणि एक कलाकार जो नाटकान उत्तम प्रतीचो अभिनय करणारो असो कलाकार, आणि तेणी कला आणि संस्कृती खात्याक जो न्याय दिला तो न्याय तेणी असोच म्हणजे फुडें सुद्दां दिवचो। कारण हांव स्वता कलाकार आसल्या कारणान ज्या तरेन कलेच्या क्षेत्रान वावरचें पडटा तें कलेचें क्षेत्र तेणी ज्या तरेन हाताळ्ळां तें खरोखरच वाखाणण्यासारकें, हा कौतुकाची थाप तेचेर पडपा जाय। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव म्हज्या काणकोणच्या भाव भयणां सगळ्यांच्या नांवान आमच्या मंत्र्याक गोविंद गावडेक आयच्या दिसाची उमेद परबी दिता। एक्चुअली आमकां आयज बिजी डे, आमच्या गांधी जयंती, आमच्या लाल बहादूर शास्त्री तेजोय दीस, प्लस स्वच्छ भारत दीस, इतलें आमी सगळें करून आमी सोदमले गेल्लो कोण आसचो ना, कोण पळोवंक गेल्यार इट इज अनएक्सपेक्टेड। सेकंडली आमी आतां इतले पयसान हिंगा येयल्या, एक्चुअली आमी कोणाक बर्थडे वचना चडशे, म्हणजे फोनार वीश करता, मंत्री जावं कोणी जावं, पूण आमी स्पेशल हिंगा येयल्या टू शो आवर लव ह्या मंत्र्याक, कित्याक तो एक बारीक समाजाचो मनीस वयरचो, आमकां तेंच जाय, ह्या सरकाराक तेंच जाय की एक बारीक समाजाचो मनीस अंत्योदया कसो वयर सरतलो तें आमकां जाय, आनी त्या पासून आमी ताका दाखोवपा येयला आमचो लव, आमी तुजे बरोबर आसा हिंगा। सेकंडली गोविंद गावडे एक आउटस्पोकन आमच्यानी MLA म्हणून आसा। आउटस्पोकन म्हणजे तो तुका केन्नाच लिपोवन दवरपाक ना, ही वील टॉक ऑन द फेस, आनी हांव ताका ऑलवेज इन द असेंब्ली सेशन ताका प्रेज करता, कित्याक ही इज द बेस्ट ओरेटर, बेस्ट पर्सन टू कन्विन्स एनी इश्यूज आपणाच्या मतदारसंघाचे। जेन्ना तो इश्यू सांगता तेजेर गमता तेजी केपेबिलिटी, हाऊ फिट ही इज टू सर्व द पीपल ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी।